काल शिवजयंतीच्या निमित्तान आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी अनेक प्रोग्राम झाले. बट जेन्ना काल आमची किल्ल्या वचून रॅली जी आमी स्टार्ट केली तेन्ना म्हाका अशेंच विचार येयलो आनी ते विचाराचेर म्हाका दिसलें की आयचे जे न्यू जनरेशन आसा आनी स्पेशली द स्टुडंट्स आनी जे छावा मुवी आसा आनी छावा मुवीक हांवें पळयलां की इट इज व्हेरी ब्युटिफूल मुवी ऑन द लायफ ऑफ अवर छत्रपती महाराज संभाजीच्या लायफाचेर हे पिक्चर काडिल्लें आसा. आनी जेन्ना हे पिक्चर पळोवन स्पेशली आमचे यंगस्टर्स आनी स्टुडंट्स दे वर व्हेरी इमोशनल, ऑलमोस्ट तेंच्या दोळ्यांनी दुखां आसतालीं. इतलें ब्युटिफूल पिक्चर आसा, एक हार्ट टचिंग मुवी आसा. सो तेन्ना एक मनान विचार येयलो की गव्हर्मेंटान खंय तरी हे टॅक्स फ्री करचें, सो तेजो चडांत चड फायदो लोकांक जावचो म्हणून. आनी हांवें काल तो डिमांड केलो आनी आय एम रियली ग्रेटफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक तेणें इमिजिएटली आमचो डिमांड कन्सिडर केलो आनी काल राती भितर तेणें अनावन्स केलें एट बिचोली फंक्शन की बाबा आयच्यान दॅट इज फ्रॉम टुडे थर्सडे आयच्यान जे छावा मुवी आसा ते टॅक्स फ्री जावचें म्हणून. आनी इट इज अ बीग अचिवमेंट कित्याक एक आमी डिमांड घातलो आनी आमचो सीएमान तो कन्सिडर केलो. हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो लोकांक जातलो, गोंयच्या लोकांक जातलो. आनी आमी नॉर्मली स्टुडंट्सांक जावं युथाक आयच्या पळयता पळय जे ते बुकांनी शिकता आमचे ग्रेट हिरोसाच्या बाबतींत, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आसूं, संभाजी महाराज आसूं, हे बाकीचे आमचे नॅशनल लिडर्स आसूं, तेंच्या बाबतींत जे वाचता. आनी पयलीं कितें आसतालें, पयलीं आमी नाटकांनी पळयताले हे रोल सगळे. आयज ते ट्रेंड गेल्लो आसा, आयज हेंचेर पिक्चर्स येवपाक लागलेले आसा आनी अशी पिक्चरां येवप खरीच गरजेची आसा. सो बीइंग द एड्युकेशन मिनिस्टर, आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो द एड्युकेशन मिनिस्टर, म्हाका हांवें काल 2 डिमांड केलेली, एक छावा मुवी टॅक्स फ्री जावचें म्हणून आनी जे स्टुडंट्स आसा, जे यंग भुरगे आसा, जे स्कुलांनी भुरगीं वयतात, सो तांकां खंय तरी गव्हर्मेंटान फ्री हे स्क्रिनींग करचें म्हणून हे मुवी छावा मुवी. सो हांव मागता परत एकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन स्पेशली स्टुडंट्सांक लागून कित्याक तांकां एवरी थिएटरांनी एक शो तांकां फ्री दवरचो जेचेर सगळे स्टुडंट्सांक हेजो बेनिफीट मेळचो. स्पेशली गव्हर्मेंट स्कूल जाल्यार गव्हर्मेंट स्कुलांनी दवरचे, सो ते भुरग्यांक वचोन बाबा ते पिक्चर पळोवपाक मेळटलें, वीच वील बी इन्स्पायरींग फॉर दीम. कित्याक थोडे कडेन भुरग्यांक खंय तरी तेंच्या पेरंट्सां कडेन एफर्ट जायना, सो अशी पेरंट्स आसा तांकां ते भुरग्यांक पिक्चर मिस जावंक जायना. सो ते भुरग्यांक कंपल्सरी ते पिक्चर पळोवचें म्हणून म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान तांकां फ्री स्क्रिनींग करचें. ऑलरेडी टॅक्स फ्री केल्लेले आसा, ते जाल्लेच आसा, कित्याक ताज्या लागून आमी धन्यवाद म्हणटात ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आख्खे आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकां तर्फे, तशें आख्खे गोंयच्या लोकां तर्फे, कित्याक तुमी आमचे डिमांड आयकले आनी टॅक्स फ्री केले. ताजे भितर आमचो आनी एक रिक्वेस्ट आयकून घेवचो आनी आमकां छावा मुवी आसा ते स्टुडंट्सांक लागून खंय तरी स्क्रिनींग फ्री करची, हो एक म्हाजो एक पर्सनल रिक्वेस्ट हांव सीएमा कडेन मांडटा. तरी जेन्ना आमी म्हणटा की हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विनर आनी केन्ना केन्ना कितें आसता बुकान वेगळें आसता, रियल लायफ वेगळें आसता. सो यू थिंक दिस मुवी कॅन हेल्प पीपल रियलायज द ट्रूथ? So this movie, yes, definitely will help the people to realize the truth. कित्याक हे मुवी आमी पळयता की इट इज व्हेरी हार्ट टचिंग मुवी आनी इट इज ऑन द रियल लायफ ऑफ अवर ग्रेट लिडर छत्रपती संभाजी महाराजाचेर हे मुवी आसा. आनी म्हाका दिसता कितें इन टेक्स्ट बूक वॉट वी रीड स्टुडंट्स आर नॉट तितले इन्स्पायर जायना, कित्याक ते वाचप आसता, सो दे लिटल बीट. बट जेन्ना तूं विज्युअल जेन्ना एक मुवी पळयता ते विज्युअल तुज्या तकलेन ते परमनंट उरता. सो दिस टायप ऑफ मुवीज शूड कम मोर